First learn the basics, then go to how much is to charge per class. Then it was good. Then should learn basics first, then go to search for this. After learning little else. आमच्या तिसऱ्या दिसाचो विषय गोरेब्यान सोंसणीकाय आनी तीरपण बांदूंक. आयज काल गोरेब्यांत ल्हान ल्हान चिजिलांक लागून वस्तूंक लागून दोशी जाल्ले आसात. आयज आमी केरीत भाशेन नियाळ करुया. आपूण चिंता ते भाशेन दुसरो घोडे चिंतिना, पूण दोगांयची मनां एक करून एकामेकाक आमी समजूंक आनी एकामेकाक आमी उतर दिल्ले लग्नीक दिसा तें स्थिरपणान आमी जिवंक आनी आमच्या भुरग्यांक आमी हे भाशेन बरें उदाहरण दिवंक. ह्या मिसाची इतेसांवा फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता फ्रांसिस्को आफोन्सो आगासाई. तिमोत्यो बरी भलायकी मागूंक भेटयता मारिया पेरेरा आल्दोना. बरी भलायके पासत दिनवासूंक भेटयता जोझफ चार्लिन जोशुआ शामिनी पोरवोरी. याज्ञिकाक येवकार दिताना आमी सगळीं उबी रावया आनी सुरवातेचें गीत गावुया. Devacha
दोंगरार सोडुया ताच्या मंदिरांत सोमुया देवाच्या दोंगरार सोडुया ताच्या मंदिरांत सोमुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो हो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबेही आसू. प्रितीच्यानो, सगल्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाचो विशय गोराब्यांत सोंसणीकाय आनी तीरपण. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुनो. आमच्या गोराब्यांनी एकामेकाचें सोंसूंक आनी तीर रावूंक देवाची कृपा मागुया. दूख धरून सगळीं सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनू म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या कोंवाळ्या बापाक आमचे वेलीं सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुजे सोबें जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवान पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग वचता तूंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गोर्व ना. मोग माणसुकेची शी उतरोना, आपलो आदाव सोडिना, राग दवरिना, वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. ओनीत पळयोवन मोग खुशाल जायना, पूण सोत पळयोवन खुशाल जाता. मोग सोगलें भोगसूंक, सोगलें सोत मांदूंक, सोगल्यांचो बोरवोसो दवरूंक, सोगलें सोंसूंक तयार आसा.
देवाचें उतर हें देवाचे उपकार आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी धून गिरेस्तकाय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तूं तुजे आदीं राखून दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच म्हाका हांव कदींच हालोना. जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. सर्वेस्पराक तूंच म्हजें दायज. उद्गाराक सगळें आमी उबी रावया. Sui, 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 sorvespora. Sui, 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 sorvespora. Sui, sorvespora. Sui, sorvespora. Sui, sorvespora. Kiedy worte udato आमच्या सोम्या जेजूचे आमी ग्रेसावचे खाती आपोलोसारो दुर्गो सोय 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 सोरेस्पora सोय 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 सोरेस्पora सोय सोरेस्पora सोय सोरेस्पora सोय सोरेस्पora. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाच्यानूच दोगां दुनयाची चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें, व तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुरचें, ते विशीं हुस्केवून नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हरती न्हय. अंतरोळ्या वेल्या सुकड्यांचेर नदर मारात. तीं ओपिना, नुवूय ना आनी कोडेय भरिना, तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचेहून अदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचे आवक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. न्हेसना विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कश्ट करिना, तीं सुतूय काडिना, तर हांव तुमकां सांगतां, सालोमोन लेगून सगळ्या आपल्या दबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिनसान देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो अदीक तुमकां तो नेटोवचो ना उण्या भावार्थाच्या मनशानो. म्हणटच आमी कितें खातल्या, कितें पियेतल्या, कितें न्हेसतल्या अशें म्हणूं नाकात. असल्या सगळ्याची वासपूस करतात अनभावार्थी. तुमकां हे सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. पयली सुवातेर देवाचें राज
आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें नश्ट आसा तेंच पुरो तुका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakana tuka Krista. मोगाळ भयणांनी आनी बाबांनो, आयचो विशय आमी आयकला घोराब्यांत सोंसणीकाय आनी थीरपण. पयल्या वाचपान आमी आयकलां प्रिती मोगाची खबर. जंय मोग आसता, प्रिती मोग आसता, एकामेकाचो मोग आसता, थंय सोंसणीकाय आसता आनी थीरपण आसता, समजीकाय आसता, भोगसणें आसता. हें सगळें आमी आयकता आनी हें सगळें आमच्या मानेवंत पाद्र आग्नेलाच्या घोराब्यान आसलें. तेचो आवय बापूय भक्तिवंत आसलीं, एकामेकाच्या मोगाचीं आसलीं, एकामेकाक सहकार दिवपी आसलीं, आदार दिवपी आसलीं, केन्नाच एकामेका सोबें दुस्पोट करिनासलीं, सदांच एकचारान चलतालीं, एकामेकाच्या सांगातान चलतालीं आनी तेच भाशेन आपल्या भुरग्यांक तांणी वाडयलीं. भुरगीं बारबोरी एकामेकाच्या मोगान आनी आवय बापायच्या मोगान. आवय बापूय जशें शिकयतालीं तशेंच तीं करतालीं, कित्याक आवय बापायच्या जिवितान तसलेंच आसलें. देवाची शिकवण आसली, एकामेकाची मोगाची शिकवण आसली, सोंसणीकायेची शिकवण आसली, थीरपणाची. कितेंय कसलो वावर करूंक सुरू गेलीं ती सोडिनासलीं मोदें. थीर रावन तो कोबार जायसर एका सांगाता रावून कोबार करतालीं. हेंच पाद्र आग्नेलाक ताणें शिकयलें. जेन्ना ती भुरग्यांक दुतोवन शिकयताली तेन्ना भितर कुजनान बिजी आसा जाल्यार ती क्लास पाद्र आग्नेलूच चलयतालो. पाद्र आग्नेलूय बरे उर्बेन शिकयतालो त्या धाकट्या भुरग्यांक खुशालकायेन. ल्हानसानूच तो शिकोवन आयलो आनी सोंसणीकाय आवय बापायक आसली तशीच आपणें आपणायली. खंयसरूय तो वचों, जे फिरगोजीन वतो सो सोंसणीकायेन वावुरतालो, समजीकायेन त्या लोकांक जंय तो उलयतालो तांकां तांचे मदें वावर करतालो, तांकां समजायतालो. आनी कितें समजायता, कितें सांगता तें ताचेर तो थीर आसलो. सदांच थीरपण ताच्या जिवितांत आसलें. अद्दे फुडें सोडून केन्नाच वचनासलो. जायते फावटी आमी पळयता ताच्या घोराब्यान कितें गुडेक वयर सकयल जाल्लें जायत. कोण मेलो, बापूय मेलो, उपरांत 2 वर्सांनी आवय मेली, भावांनी चलोवचें पडलें. व्हडल्या भावान पाद्र आग्नेलाक सांबाळलो, शिकयलो, फुडें व्हेलो. हें सगळें जायतें येतालें, दूख कशें येतालें, पूण केन्नाच ताणें ओद्रुसकोट्याचें समजूंक ना. देवान दिलां, देव व्हरता, देव दितलोच आपणाक जाय ते भाशेन. तेन्ना तेच भाशेन ताणें जायतें दूख काडून शिकोवन सोंसणीकायेन फुडें सरलें आनी एकामेकाच्या मोगान सदांच आसतालीं. आनी होच मोग पाद्र आग्नेलान आपल्या जिवितान भितर आपणायलो आनी उपरांत पासून सगल्यांक आपल्या जिविता वरवीं पाद्र आग्नेलान मोगाचें बी पेटयलें, ओतयलें वो ओंपलें. हेंच आमकां आयज पाद्र आग्नेल शिकयता. जायते फावटाच्या जिवितान आमी आयकता जायत्यो खबरो, ताच्यो घडण्यो आसात. ओदी करून कुमटा इगोजेन आसतनाय जायतें सोंसणीकाय तो करतालो. तरी आसतना एक फावट ते बेबदे आसले ते रातच्या वेळार येतात. न्हिदलोलो आसतना दारार फोर्सान बडोवन उगडटात दार आनी पाद्र आग्नेल येता बाय, कितें जाय तुमकां? ते सांगतात हिशोब जावो.
आमच्या गांवचो आमचे फिरगोर्जीचो दिता बसात कसायेन शांतीन वेता आपणा ती आरमार आसली ती उगडटा काडटा रेजिस्टर कोंताचे तो घेवन ताका पणजे वेतालो आनी पणजे वेता आसतना पणजे त्या वेळार तरणाटी जायते तवणाची आसलेत वायट बिहेव करताले तसले आसले येताले कोण एकलो येयलो वेता आसतना आनी पाद्राक नाल्यार लोभ उगडलो वयर उकळून काडलो तेन्ना ताणें बारबोर आसलो ताणें 2 थापटां मारलीं तकलो उडयलो जेजू हाजीर आसा आनी तो आमचें मागणें आयकता आनी आमकां कितें गरज सगळें ताका थावी आसा उदीक करून ही सोंसणीकाय आनी थीरपण आमकां गरजेचें जें आयज आमी आमचो नियाळ कोत्ता खेरीत भाशेन ह्या दोनूय गुणांचेर तर मागुया आमच्या गोरेबांनी हेंच आसूंक मागणें अदीक बरें आसूंक एकामेकाचो मोग आसूंक सोंसणीकाय आसूंक आनी समजीकाय एकामेकाक बरी भाशेन वडिलांनी समजावंक आनी दुसऱ्यांनी सांगात्यांनी बारबर एकामेकाक समजावंक आनी खुशालकायेन मोगान एकवटान आमच्या गोरेब्यांनी सगल्यांनी एकवटान आमी जिवंक आमकां पाद्राग्नेलाकूच फुडें घालून देवा लागीं मागुया. उबी रावुया. हाचे वयरूच थोडो नियाळ करून थोडी आमची मागणी देवाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमचे धर्मीक फुडारी आनी इगोर्जेच्या वांगड्या मदें उप्रासलोले समाजाचे प्रश्न समजीकायेन समजून घेवंक आनी कोश्टवतल्यांक बुजवण दिवंक तशेंच दुर्बळांची आनी कोनिश्टायेन आसलोल्याची उदरगत करून वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक कुडी मनाची बरी भलायकी फावो जावंक तांणी आपले पोरचेची अदीक करून दुर्बळांची आनी सकयल पडलोल्यांची उदरगत करूंक आनी केन्नाच दुडवांची आशा दवरिना जावंक आमी सगल्यांक मनीसकुळांक मोगान एकसारकेपणान वागूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. जेजून म्हणलां कितेंय तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावाक करतात तें म्हाकाच करतात. हो देवीक उलो आमच्या काळजांनी भितर सरूंक आमी दुर्बळांक सवें आमचो हुस्को दाखोवंक ताची मोगान सेवा करूंक आमी पावच्याक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. गोरदार नासलोल्या पासत अनाथांक विधवांक कोनिश्टायेन नासलोल्या पासत आनी कोण नासलोल्या पासत आमी मागता. तांकां सगल्यांक एकेच व्हडली फामिलींतली कशी मानून घेवंक आनी ताची सेवा करूंक आमी पावच्याक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. ह्या नोवेनाक हाजीर जाल्ल्या आमा समेस्तांक मानिवंत आग्नेलाचे विणवणेन देवाची कृपा फावो जावंक आनी संवसारांत देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावुरच्याक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. पाप सायबान रोमा शारांत बिस्पाची परिशोध जाहीर केल्या. ताची तयारेंत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावं एकचारान आनी बागिलीपणान देवाचें राज परगटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान येसस्वी जावंक म्हूण मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. सुर्गीच्या बापा आमी थोडीशीच मागणी तुका उबारल्यान तुका खुशी जाल्यार आमी मागलां ती आमकां फावो कर. ही मागणी तुका उबारता
पाक द्राग्नेल्याच्या हातांत घालून हांव तुजे लागीं धाडटा ती तूं स्वीकार कर आनी आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Nikunda sumur pita Chimona sumur pulya Nikunda toya gota Rasa hamchi toya kurya Yatnik takarus betuita Amci din betuya Kristaro goto kundita Piu kami haiti samya Surki jewoto ya zadle Uktan marung lagi sonia Kristaro gopi on zadle Jahat cantados Korea. देवा बापाक मानता तसलें जावून मागुया. आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो संबोन आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दायूं घालता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेथावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच खोसेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा व्हडली तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो असो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती बागयोन जुजे बागयोन दोरून दिता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून जे आमकां शिकयलां मागणें भावार्थान करूं, हेंच मागणें सगळीं बारबोर म्हणून सुर्गीच्या बापाक उबारया. सगळीं हात जोडून सोकासायेन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरवांशान वत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोतवी आनी मोहिमा तुजेर सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोर दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खोसे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटां सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेली देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक येताव ती आमचेर जोडटी आनी खास थाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. वो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आयज आमी सगलीं खोशी मनान आयल्या ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसाद घेवंक सोदतल्यांनी उबीच रावची कित्याक आमचे याज्ञीक भाव माद्री भयण्यो तुमची शी येतली. तुमी आसात थंयसरूच उबी रावची आनी कुमिन्याव घेतच बसची. तुमकां सगल्या लागीं आमी तुमचे लागीं मागता इश्टानो कुमिन्याव हाताचेर घेवचो ही कोवीड पिडेक लागून. दिवसाता मनशाची खाण लिपलोल्या उंग्या रुपान ताणे वाले भुकेल्या पिवंक दिले जालेल्यांक ताचो मायमोग मिटले नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटले नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटले नाशिल्लो. ताचो मोग मिटले नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटले नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटले नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटले नाशिल्लो. ताचो मोग मिटले नाशिल्लो. Langolea dur portresta Sangati dunia zagra Ekaz jewnat bosuli Sugli burgi devaci Taco maimog mitne nashilo Taco maimog mitne nashilo Taco maimog mitne nashilo. Taco mog mitne nashilo. Taco maimog mitne nashilo. Taco maimog mitne nashilo. Taco maimog mitne nashilo. Taco mog mitne nashilo. जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजान आयिल्ल्या जेजू लागीं
गोठाय मागुया. प्रार्थुया. कुंवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचताव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गीचें बोळ खोऱ्या मनान केल्ले साकरेन आमचे भितर तोखच्याक तूं मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. तुमकां सगल्यांक मोगाचे इश्ट न्हू, मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार आमी दिता. ह्या पवित्र जाग्यार आसतना पाद्रागलेलाच्या मजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयज जेरूल दिनवासनेची मागणी जावन वा आमची इंतेसांवां आमी घेवन आयिल्लीं आसा. पाद्रागलेलाच्या मजतीन मेवलोल्या देण्या खातीर देवाक दिनवासूंक आनी पाद्रागलेला लागीं मागूंकूय आमी आयिल्लीं आसा. इश्टानो, मागुया. आनी आमी मागतना भावार्थान मागुया. आमचो भावार्थ जागोवया. कित्याक भावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. अशीच आमची भयण रेनी कारंजालीतान अशें सांगूंक लायता. म्हजी भयण 6 म्हयन्यांची गोरवेस आसली तेन्ना तिका कोवीड जाल्लें आनी सोबार कॉम्प्लिकेशन्स सुरू जालीं. तिच्या युटरसांत लिक्वीड उणें जायत वेतालें. दोतोरान टेस्ट करतो सांगलें आवय कोवीड पॉझिटीव, पूण भुरग्याक कांयच ओसर पडूंक ना. एक व्हड अडचण आवयच्या पिशव्यांत उदक उणें जायत वेता. लॉकडावन आसा आनी पिलार वचूंक जायना देखून फादराक फोन करून सांगलें उपकार करून म्हज्या भयणी पासत मागात म्हूण. फादरान आमकां सांगलें भावार्थान मानियोंत आग्नेलाचें नोवेन सुरू करात म्हूण. ते दिसांतावन आमी नोवेनाचें मागणें भावार्थान सुरू केलें. एक व्हड उपकार कसो आमकां फावो जालो आनी नोवेन सुरू केल्या उपरांत तिच्या युटरसांत उदक चडूंक लागलें आनी नोवेन चालूच दवरलें. आतां डिलिव्हरी बरी जाल्यार पुरो म्हूण आमी मागलें. भयणूय बरी जाली आनी डिलिव्हरी नॉर्मल जाली. देखून देवाक आमी दिन वाचताव आनी मागताव मानियोंत आग्नेलाक बेगिनूच सांताचो मान फावो जावंक. होय मोगाचे इश्ट, हे भावार्थान केलेले मागणे आमच्या भयणीन देवाचो आशिर्वाद तिडेवून भोवलो. आयज आमी आमचेय आवंडे, आमचेय प्रश्न, आमचीय दुयेंसां, आमच्याय जिवितांत आयिल्लीं वादोड मोडां घेवन ह्या पवित्र जाग्यार आमी आयिल्लीं आसा. ही सगलीं उबारुया, पाद्र आग्नेलाच्या हातान घालुया आनी पाद्र आग्नेला वरवीं आमकां ह्यो देवाचो आशिर्वाद दी म्हणून भावार्थान आमी सगलीं उबी रावया आनी पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी माडावळ दिनवाशी मनान आमी अळकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लिगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान येवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान येवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान येवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक
हो उपकार बावार्थान तुजी गरज देवाच्या हातान घाल. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता हांव. मानियोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा सोड पोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागतां व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मोगाड इश्टनो, पिळेवंताच्या मागण्यांत एवांजेल रोजारांत आमी भाग घेवया. आमी जी दुयेंत आसात वा आमच्या घरांनी जी दुयेंत आसात, जाणटी आसात, आमचे इश्ट मित्रान जाणें तांचे पासत मागूंक लायलोले आसा. घोडे ही पवित्र मिसाची भेट जावं टीव्हीचेर युट्यूबाचेर जायतीं जाणां पळयतात. तुमी घोडे पेकोवणी आश येतात. इश्टानो, ही सगळी मागणी पेकोवणीची मागणी एकठांय करुया आनी ह्या पिळेवंताच्या मागण्यांत भाग घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिळेवंत भावा भयणांचेर बलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तिरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सोरपोत बेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर स्वर्गीचो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझे नाव आस्पोन सोलता. निजोतली कोवळी तूं सावन आसा. स्वर्गांत वाडता वयता. निजोतली कोवळी तूं सावन आसा. स्वर्गांत वाडता वयता. उलास आमचे देवा मुखार पडून तुका आदारा. उलास आमचे देवा मुखार पडून तुका आदारा. इश्टानो,